सुरवातेक आमी गीत घेवया G8. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे असो. आयज क्रिस्टियनाचो चवथ्या सांतोलान आमी भितर सरता. नातालाचे परबेक आमी लागीं पावल्या देखून आयचो सेवादोर मारयेक आमच्या दोळ्यार मुखार दवरता. एलिझाबेथीन मारिया विशीं उगाडलेली उतरां वापरून आयचो विशय मांडला. तुवें सोत मानले देखून तूं सुभागी. पवित्र सभेन उत्तम लेकीचो नमुनो म्हणल्यार मारिया जेजूची आनी आमची आवय. मारिया सारके जिवीत आमीय जिवन आमच्या भावार्था वरवीं सुभागी जावं आयचो सेवादोर आमकां उलो मारता. आमची पवित्र सभा केरीत भाशेन भावार्थान शिपडलेले पवित्र सभेक एकवटून कुमुन्यो आयतार आयज गोंयांत मनयता आनी भारतांत अदीक गरज आसलेल्या जाग्याचेर आमचो आदार पावंक आयचे धोरणांर पेटयता. ह्याच मनान आमचे भारतांतले पवित्र सभेक एकवटून संतोशान ह्या मिसान वांटो घेवंक तांचे पासत मागुया. आयज आमी क्रिस्ताण्याच्या चवथ्या आयतारा आसा नातालाच्या उमऱ्यार पावल्या आनी आयचो विशय सायबीण मांयचेर आमची नदर घालूंक आमकां आपयता. तुवें सोत मारलें देखून तूं सुभागी. आनी आयची वात आमी पेटयल्या शांती. देवाक शांती ह्या संवसारांत विस्तारूंक आपल्या पुताक धाडलो. शांतीचो कुंवर तो. तर आमी शांतीन जिवंक मारयेची देख घेवन जिवंक आमकां आयती कर म्हूण मागुया. जायते पावट चुकल्या देखून तांती कांय बोगसणे मागुया. मोगाळ बापा, आमच्या भावार्थाची स्वता उचारतना जायते पावटी कितें म्हणटात तें सजमून घेनासतना फकत उतरांचोच आमी बोड बोड केला. असली आमची वागणूक जाल्या आमकां बोगस. बापा, क्रिस्तांव जेजू
आमकां सुभागीपणाक पावयतली पवित्र पुस्तकांतली तुजी शिकवण आमी सत मानूंक ना. न्हय म्हूण तुज्या बासावण्याचेर तीर भावार्थ दवरूंक ना. अदीक जाल्यार जायते फावटी आमी तांची बेपरवा करून तूं हाडटाय तें खरें जिवीत नाकारलां. आमी चुकल्या, आमकां बोगोस जेजू. पवित्र आत्म्या पवित्र स्नाना वेळार आमची वडिलां वस्तोंगी उचाल्लोली आमच्या भावार्थाची सोतां देखी म्हूण जिविताचे चालींतल्यान समाजान धिरादीक गोवाय जावंक तूं आमकां प्रेरणा दिताय आनी बोल मोत करताय. पूण जायते फावट आमचें जिवीत आमी तुका जाय तशें न्हय, पूण आमकां जाय तशें आमी जियेल्या आनी हे परी आमी तुका दुखयलां. आमकां बोगोस. सगळीं आमचीं पातकां ओडकून घेवन गायन करून बोगसणी मागुया. Comunidade de Nero hacia intenção खातीर मागुया. सर्वेस्परा तुज्या दुतान आमकां खोडयलें देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणो जाल्या. ताच्या कोश्ट आनी कुर्सा वरवीं पुनर्जीवणपणाच्या वैभवाक आमी पावोवच्याक आमच्याय काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्य आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. मिकायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. पूण तूं बेथलेहेमा एफ्राता, जुडाच्या कुलामध्ये तो बोव ल्हान, तरी इस्रायला वयर राजपूत चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे थावन जल्मतलो. ताचो ओरूम न्हय आतांचो पूण भोव पुर्विल्ल्या काळांचो. त्या पासत जी जल्मा हाडची आसा ती जल्मा हाडी पर्यान सर्वेस्पर तांकां सांडून दितलो. उपरांत ताच्या भावा भयणीचो एक उरलोलो जमो इस्रायलाच्या पुता दुबाच्या एकवटांत परततलो. तेन्ना सर्वेस्पराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाचो प्रताप फांकून तो थीर रावतलो आनी आपल्या हिंडाक चोरयतलो. आनी ती भिरांती विणी रावतली, कित्याक तेन्ना ताची पदवी प्रितमेच्या शिमाचेर पर्यान पावतली आनी तोच शांतीचो कुणवोर जातलो. देवाचे उतर हे उपकार आमचो जबाब जावन दी. तुज्या मुखामलाचो पोरसून
आमचे पोरू दी सर्वेस्परा सगळी म्हणुया. तुझ्या मुखावळाचो पोरसोड आमचेर पडूं दी सर्वेस्परा. तूं इस्रायलाचो गवळी तो रायक आमकां. तुज्या मुखामोलाचो पोरसोड आमचेर पडूं दी आनी आमकां सोडवून मेळटली. सोबाक तुज्या मुखामोलाचो पोरसोड आमचेर पडूं दी सर्वेस्परा. दोलबरांच्या सर्वेस्परा आमी प्रार्थून मागता आमचेशी परतून ये. सरकार तां नदर मार. हे तुजे दाखवेलीक कितें जालां तें पळोवंक ये. जोबाक तुझ्या मुखावळाचो पोरसोड आमचेर पडूं दी सर्वेस्परा. तुज्या उजव्या हातान लायलोलें दाखवेलीक बालगून सांबाळ. तुज्या उजवाक बसयलोल्या पुरुशाचेर तुवें बलिश्ट केल्या मनशाचेर सदांच तुजो हात दवर. आनीक कदीच तुजे सोरशिली आमी कोट सोडूंक वेचिना. आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाखाणटल्या. सभाक तुझ्या मुखावळाचो पोरसोड आमचेर पडूं दी सर्वेस्परा. हेब्रेवांक बरयलेले चिटीवेलें वाचप. संवसारांत येतना जेजून अशें म्हणलें, येवन आनी भेटोवन यो तुका नाका जाली, पूण म्हाका तुवें एक कूड तयार केल्ली पातका पासत होम आनी बोलयो तुका मानवंक ना. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पोले हांव येतां. पुस्तकाच्या कवल्याचेर म्हजे विशीं बरयलेलें आसा त्या प्रमाणे तुजी कशी करूंक देवा हांव येतां. पयलें तो अशें म्हणटा, येवन आनी भेटोवन यो तुका नाका जाली, होम आनी पातकां खातीर बोलयो तुका मानवंक ना. आनी थोडी आसतना हें सोगोट समर्थी प्रमाणे बोंबता. उपरांत तो अशें सांगता, हो पोले हांव येतां, तुजी कशी करूंक हांव येतां. हे पोरी पयली बंदाबस्त काडल्या आनी दुसरी स्थापल्या. हेच कोशेच्या धर्मान जेजू क्रिस्ताचे कुडीचो एकेच फावटी येवन जाल्ल्यान आमकां पवित्रताय मेळ्ळ्या. देवाचें उतोरें. देवाचें बरोबर. उद्गाराक उबी रावया. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकोन जावं म्हजे सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमिया. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी जुदाच्या दोंगरांचेर आसत्या एका शारांत दोणगोणांत गेली आनी जाकार्यासाच्या घरांत भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नोमान केलें. एलिझाबेथीन मारयेचें नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसम्यान आसलेल्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या ताळ्यान ताणें म्हणलें,
ओस्तऱ्या भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजें कुशीचें फळ. आनी म्हज्या सुम्याची आवय म्हजे सरी येवची म्हूण खंयचे म्हाका फावो जाले. तर पळय, तुज्या नोमानाचो साथ म्हज्या कानार पडना फुडें. म्हज्या कुसव्यान आसा त्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली. आनी तुवें सोत मारलें देखून तूं सुभागी, कित्याक देवान तुका सांगलां तें घडटलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रिदेच्या बाबा म्हणिनो, आयज क्रिस्ताण्याच्या चवथ्या आयतारा आमी आसाव आनी नातालाची परब लागीं पावल्या. आनी परब समोरोमूंक आमची तयारी आमी करता आसतना आयज पवित्र सभा आमच्या दोळ्या मुखार सायबीण माई दवरता. तिचेर नदर घालून आनी तिचेर नदर घालून तिचे भाशेन आमी सत मारलें देखून तूं सुभागी असो आयचो विशय विचून काडला. आनी हो विशय आमकां सांगूंक सोदता, आमी तर सत मानता जाल्यार आमी सुभागी जावंक पावतले. तर भावार्थ गरजेचो. तर आयज सायबीण मायचो भावार्थ आमच्या दोळ्या मुखार दवरता आनी कोण भाशेन ती भावार्थान चल्ली, भावार्थान जियेली. आनी ह्याच भावार्था वरवीं देवान सांगलेलें भासायलेलें तितलें तिचे सोबें देव शार्ती पावयता. आनी हे भाशेन आमकां सोडवणदाराक आमकां दिता. तर आयज आमी खेरीत भाशेन आयची वाचपां हाचेर लक्ष घालता. पयलें वाचप आमी आयकलां, मिकायास प्रवादी कोण भाशेन आमकां उगडास करता. बेतलेहेम सगळ्यांत ल्हान शार, ताका त्या शारांत सोडवणदार जल्मूंक वेंचून काडटा. आनी मारयेकूय वेंचून काडटा. सगळ्यांत मारिया खालती जाता देवाच्या उतराक आनी देवाचे येवजणेक. तर आमी पळयता कोण भाशेन हो देवाचो मोग, हो देवाची येवजण देव ल्हानांतल्या ल्हानासोरी दाखयता, ल्हानांतल्यांकूच वेंचून काडटा. आनी हे भाशेन तिचे वरवीं आमकां शांतीचो कुंवर फावो जातलो म्हूण आयच्या दिसा ह्या पयल्या वाचपांतल्यान आमी आयकलां. देखून आयची वात आमी पेटयल्या शांती. जेजू जल्मलो तेन्ना शांती सगळ्या संवसाराक आनी बऱ्या मनाच्या मनशांक ही शांती ताणी परगटली. आनी ही शांती आमकां हाडूंक जेजू सोडवणदार आयलो, मारये वरवीं आयलो. तिच्या भावार्था वरवीं तिणें सत मारलें देखून देवान तिचे सगळे व्हड व्हड वस्तू केल्यो, तिका वेंचून काडली आनी तिचे वरवीं शांतीचो कुंवर आमकां फावो केलो. आनी आयच्या आयज दुसऱ्या वाचपान आमी पळयता कोण भाशेन एब्रामाक बरयलेल्या चिठेंतल्यान दाखयता की आमी सगळे पयलीं आदल्या काळार, पूण आतां हो दुसरो काळ सुरू जालो. आदी म्हणटा पातकां खातीर बोलयो ओम भेटयताले आनी हे योन भेटोवण्यो देवाक नाका आनी ह्यो काडून उडयल्यो. तुजी खुशी करूंक हो पळय हांव येता. सोडवणदार आयलो मनशा कुळाची सोडवण करूंक आनी एकदांच बोली आनी योन कसो आपल्याची भेट देवाक केली. आनी हे भाशेन म्हणटा तो आमकां आमचीच भेट ताका जाय. जेन्ना आमी येता देवाक कितें आमी दितले, आमच्या जिविताची भेट जाय. मोनजातीचें रगत, मोनजातीचें बलिदान योन ताका नाका, पूण जेजून आमचे सगळें केल्लो योन ओळखून घेवन हो पळय हांव येता, तुजी खुशी करूंक येता. तर आमच्या जण एकल्याच्या जिविताची भेट
वो आमच्या जण एकल्याच्या जिविताची सेवा आमी दिवंक जाय. हें गरजेचें. देवाक भेटोव नाकात, पूण देवाक जाय आमचें काळीज देवाक भेटयलोलें. सगळ्या काळजान देवाचो मोग केल्लो, देवाचो करता तसो पेल्याचो मोग केल्लो. सेवा चाकरी केल्ली आनी सेवा चाकरी करून कोण भाशेन आमी देवाची खुशी तातूंतल्यान आमी ओळखून घेता आनी आमचो भावार्थ आमी जियेता. तर देवाक नाका ह्यो बोलयो देवाक भेटयलोल्यो, पूण जेजूच्या सोडवणे वरवीं हीच भेट सगळ्यांक आमकां नितोड निर्मळ करता. ती भेट आमी ओळखून घेवन खऱ्यांनीच आमी जण एकल्यांनी आमच्या जिविताचें समर्पण केल्लें देवाक जाय. जिविताची भेट देवाक जाय. पर्सनल कास्की तो आयलो आनी संवसाराचे पातकां खातीर ताणें आपल्याकूच वोकून दिलो. तर हे असली भेट म्हटल्यार आमचें जिवीत दुसऱ्या खातीर जियोवंक, दुसऱ्याचे सेवे खातीर जियोवंक, देवाचे कुशे पोरमणे चलूंक आनी जियोवंक, हे तरेन आमचें समर्पण केल्लें देवाक जाय. जशें मारये आमकां देख दवरता, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकोन जावं म्हजें सवें तुज्या उतरां पोरमणे. आयच्या शोक वर्तमानांत सायबीण माय घालती जाली देवाच्या येण्याक वा देवाचे येवजणेक आनी देवाची खुशी करूंक ती तयार जाली. देखून जेन्ना ती आपले एलिझाबेथ मावशे भयणीक भेट करूंक गेली, तिच्या कुसव्यान आसलेल्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली. सोम्याची आवय म्हजे सोरी येवचें म्हूण खंयचें म्हाका फावो जालें आनी तुवें देखलें देखून आनी तुवें सोत मारलें देखून तूं सुभागी. आनी सगळें तुजें सवें घडोवंक जाय. ह्यो देवाच्यो येवजण्यो आसा, भासावण्यो आसा, तितलोय देव शांती पावयतलो. असलो थीर भावार्थ बोरवासो धरून सायबीण माय जियेली आनी ह्या सायबीण मायक देवान विचून काडली आपल्या पुताक चोल दिवंक. सोडवणेचो सोडवणदार आमकां तिचे वरवीं फावो केलो. देखून तूं सुभागी. तर आयच्या दिसा आमी जेन्ना आमचो भावार्थ आमी जियेता तेन्ना आमी अदीक सुभागी. देखून आयच्या आमी पिराचेच रितीन वांटो घेतला, भाग घेतला आनी म्हटलें भावार्थाची स्वता जायते फावट घडी आमी ती उचाल्ल्या तोंडान, पूण ताचो अर्थ सजमणी घेयनासतना बेश्टोच उतराचो बोड केला. असली आमची वागणूक जाल्या देखून बोगसणे मागला. जायते फावट आमचो भावार्थ वयल्या वयर आमची भावार्थाची स्वता आमी जायते फावट घडी उचारता, पूण खरी ओड सजमणी नासतना आमी ती उचारता. तशेंच आमकां उगडास केला पवित्र पुस्तकांतली तुजी शिकवण घडी आमी जायते फावट सोत मानूंक ना. म्हूण न्हय म्हूण तुज्या भासावण्याचेर आमी विस्वास धरूंक ना. आनी हे भाशेन जायते फावट घडी आमी भावार्थान जिवंक चुकल्या. तशेंच पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां पवित्र स्नाना वरवीं आमच्या वडिलांनी उचाल्लोलो भावार्थाची स्वता देखीवन जिविताचे चालींतल्यान समाजान धिरादीक गोवाय जावंक ना. प्रेरणा दिता ती आमी घडये जायते फावट ओळखूंक पावूंक ना. तुका जाय तशें न्हय, पूण आमकां जाय तशें आमी जियेल्या. देखूनच आयचो सेवादूत आमकां उगडास करता खऱ्या भावार्थान आमी जियोवंक. सायबीण मायक आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. सायबीण मायेक आपल्या जिवितानूय देवाचेर भावार्थ विस्वास दवरून जियेली आनी देवान तिचे सगळे व्हड वस्तू केल्यो. देखूनच आयचो विशय म्हणटा तुवें सोक मारलें देखून तूं सुभागी. तर आयचो विशय आमकांय भावार्थाची मनशां जावं, भावार्थान जियोवंक, देवाच्या भासाण्याचेर पातयेवन जियोवंक, देवाची खुशी करून जियोवंक आमकां सगल्यांक हो आयचो विशय आमकां आपयता.
तर आमी बावाट धरून जियेता जाल्यार आमी सुभागी जावंक पावतले. तर आमचो बावाट देवाच्या बासावण्याचेर दवरलेलो आसूंक आनी ह्यो बासावण्यो आनी ही आमची बावार्थाची ओळख आमी घेता, बावार्थाची स्वता आमी उचारता, ते स्वता प्रमाणे जियोवंक ह्या आयच्या दिसाचे भेटेंतल्यान सायबीण मायक आमच्या दोळ्या मुखार धरून तेचे भाशेन आमी हांव आसा सर्वेस्पराची चापून अशें ताच्या उतराक, ताचे येवजणेक, ताचे कुशेक घालती जावन आमकां कुर्पा आनी बोड सायबीण मायचे विनोणेर मागुया. आनी हे भाशेन आमी चडवंडराक घेवंक आमची काळजां मनां तयार करुया. आमी आमच्या जिविताची कास्की भेट करूंक जेन्ना ही नातालाची परब आमकां उदीक करून दाखयता, जेजू ह्या संवसारांत आयलो न्हयच कांयच घेवंक न्हय पूण दिवपाक. ताणें आमकां एके भाशेन ही सोडवण दिल्या, तेच भाशेन आमी दुसऱ्यांक सोडयतलीं, सोडवण दितलीं मनशां जावं. नातालां सोमयार जायते आमकां सोयेक मेळटा. दुबण्या धाकट्या सोबे हुस्को दाखोव, कोण नासलेल्या गरिबां सोबे हुस्को दाखोव. नातालांच्या सोमयार आमी जायते तरेन दुसऱ्यांक दिता, जावं कुसवार दिता, जावं आदार दिता, तांच्यो गोरजांक पावता. आनी हे भाशेन आमचो मोग, आमची सेवा आमी दुसऱ्यांक दिता. देखून जे तरेन आमी हो मोग, ही कुशालकाय नातालांची दुसऱ्यांक वांटूंक उदार काळजाची आनी मोनाची आमकां कर म्हूण. दुसऱ्या सोबें न्हयच पयशे आसा म्हणून दिवपाचें, पूण आमची सेवा दिवपाचें मोन आमकां चड एकल्याक दी म्हूण मागुया. दुसऱ्याच्या गोरजांक पावता, आकांताक पावता, दुसऱ्या सोबें बरें उतर दिता, तरेन लावन खालती जावंक आनी सेवे चाकरेची जावंक ह्या नातालां समयार आमकां शिकय. आनी हे तरेन बावार्थ आमचो बऱ्या करण्यांनी जियोवंक आमकां आयती कर म्हूण मागुया. उबी रावया आनी आमचो बावार्थ एकाच देवा सोबें आमी जिवोवंक करुया. जी स्वता आमी आयच्या ह्या सोत मानतांतल्यान कितें आमी सोत मानता तें ओळखून घेवया. ताची ओठ आनी सोजमणी घेवन सोकासायेन म्हणुया. सोत मानता देवाक, सौर बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या गोसाराक, आनी जेजू क्रिस्ता तेच्या एकल्या पुताच्या सुम्याक पवित्र आत्म्यावरवीं घडोवन समोलो, आमकां ताणें सरमलो, पोंच पिलातान ताणें कोस सोंसले, ताका कुस्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका आणकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सोरपदवीदार देवा बापाच्या उसल्याक वचला, थंय तांची आनी मेल्ल्यांची मुसली करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्ताचो एकठांय, पार्थाचें भोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. तुवें सोत मानलें देखून तूं सुभागी. आमी देवाचेर विस्वास दवरून जियोवंक आनी हे तरेन देवान आमचे सोबें केल्ल्यो बासावण्यो देव शांती पावयतलो. तो तीर बोरमाचो बावार्थ धरून मोगान जियोवंक आमकां आयती कर म्हूण मागुया. पवित्र सभेच्या वडिलांनी ख्रिस्ती बावार्थ्यांक बावार्थाचो चरोव दिवंक अदिकूच कार्यावळी घडोवन हाडूंक आनी ह्या वरवीं आमचो बावार्थ व्हड करून तांकां बापाचो आदार मागुया.
वेळ लागीं पावला. असल्या वेळार स्वताचे आनी नितीचे जोत जावन आमचे मोदें जेजू हाडटा ती खरी खुशालकाय आनी शांती आमच्या गोंयांत आयला पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाणाऱ्या आम्हा समेस्तांनी क्रिस्तेराच्या ह्या शेवटाच्या सातोल्यान अदीक नेटान जिविताची तयारी करून असोगतायेचें जिवीत फाटीं दवरून भावार्थाक सोबता तसलें जिवीत वेगोवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. आमची पवित्र सभा खेरीत भाशेन भारताक शिकवलेले पवित्र सभेक एकवटून कमुन्य आयतार आयज गोंयांत मनयता. जेजू क्रिस्ताची बरी खबर आमच्या कोतकोतीत मागण्यांतल्यान आनी उदारपणी दिल्ल्या धर्मांतल्यान भारतांत सगल्या मनशांनी पावल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. भुमोगाड बापा, मी आमची खातीक मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्या. आमच्या भावार्थाची पोरपोटणी जावंक वर्ल्ड मिशन डे आमी समोर व्हरता ऑक्टोबराच्या म्हयन्यात मिसांवाचो आयतार. आनी आयज खेरीत भाशेन कम्युनियो म्हणल्यार आमच्या भारत देशांत अदीक हो भावार्थ पोरपोट जावं आनी अदीक ह्या भावार्थाची साक्षीदार आमी जावंक हो कम्युनियो म्हणल्यार आमकां उगडास पडटा. जायत्या आमच्या भारतांत जायत्या लोकांक भावार्थ पावंक ना अजून पर्यंत, जेजू मेळूंक ना अजून पर्यंत. ताका जेजू दिवपाक आयचो दीस आमी समोर व्हरता. आमच्या गोंयांत चवथो आयतार दवरलेलो आसा आनी हेरा गांवांनी हेरा संवसाराक पयलो आयतार. तर आयज आमी कितें पूर्ण पापणीकार केली हे कम्युनियो हाचे खातीर ती येता. म्हणजे आमच्याच भारतांत आसलेल्या भावार्थाची वळख मेळोवंक आनी हो भावार्थ आमच्या बऱ्या पोरण्यो अग्नी पोरगोर जावंक आमकां आयती कर म्हूण मागता. त्याच क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. भितोरेच्या वेळार आमी गीत गायतल्या सी कधी. So
म्हज्या बाबा मुलींनो म्हजे आनी तुमचे मुलीदान सोडपणीदान देवा बापा मानता तसले जावन म्हाका सर्वेस्वर आमच्या बापा तुझ्या पवित्र आत्म्यान बांदून तांकां मारेची कूस सुकोड दिली तुझे वेळेचेर आमी दवरल्यान ती देणी त्याच आत्म्या वरवीं पवित्र कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्वर तुमचे सवय आसूं आमची काळजां मारुया सर्वेस्वराक आमच्या देवाक देव वासुया सर्वेस्वराक पवित्र बापा सोर पवित्र आनी शास्त्रांच्या देवा सोर काळे आनी सोर ताई जेजू क्रिस्तांच्या सुम्या वरवीं आमी तुका देव वासूंक पावो हो कायदो नितीसान आमच्या फायद्याचो तो येतो म्हूण सगळ्या प्रमाणांनी परगोटले उतरा मोठ्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळलो जो आमान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची वळख दिली आपल्या जल्माचे पोरबेक संतोशान तयार जावच्या ताणें आमकां फावो केले तो आमचे मने येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलो न्ही ताका वेळो आमी सगळीं गितां गावून वाखाणलेची देखून आतां दोतोरां बरोबर सगळींच्या सोड दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरोप तरी घालिता तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन खोश करून सोसूंक तुवेच्या हातीक ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसाक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची Despoरीच्या मुलातो साडे खास घेतली तुका नव्यान तीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणली तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रगताची कास नव्यान सासली कोराचे रगत पातकाचे बोगसणी मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मुच्या पासत ते वारोवतले हे मोच्या उलासाक करा बाबांताचो पूत पोरगो तुया Gesù mio
मोन्नाचो आनी पुदोरचेवणपणाचो आमी भोवतीकपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडा आनी सडवणेची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जे तुजी कूड आनी रगत जेवतले आमा समेस्तात पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक पेटोलेचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बानयोन बापा फेलिक्स आनी पेरांच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवणपणाचो मोडमासो धरून मेल्यार त्या आमच्या बाबा मनाची काकूट कर तांकां तुजे शागतीक मेल्या समेस्ता तुजे पडसणीक मुखार मोड पळोव फावो कर आमा समेस्ताची दया कर म्हण आमी मागता अशा परमानी देवाची माये सांगाती तुजे मोठी बानयोन झुजे बानयोन तर कृता आनी सोरकाळी तुका मानल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटोवनी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूतान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्ववेदार बापा सर्वंगानी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमचो बाबाट कोण्या विवेक तो मेलो बाबाट तो चिया भावार्थान आमी जियो म्हणजे आमच्या भावार्थाच्यो कोण्यो गोवाय घेवंक जाय जेजूक परगटोवंक जाय जेजूक दुसऱ्यांक दिवंक जाय जेजूचो सोडवणीचो वाव आमच्या जणेकल्याच्या जिवितांतल्यान फुडें वचोवंक जाय तशेंच करून बाबाचो आदार मागण्यांतल्यान आमकां मागया आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसवटो ह्या दिसांत आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची आत्मा बस आनी आमकां ताणें पळोवंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायतांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणदाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परमाशा रेटता तर आमकां तुजे उदार काकुती सोर पाकांतली सुटय आनी सोर पाकांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुजे पवित्र सवेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तुका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकांक मोगान शांती दिवया Songs are a
मातसो कुंवर ही शांती मनशा कुणाक हाडून दोयलो रस्त्याच्या जेवणाक वांटो घेवंक आयला ते आमी सगळे सुभागी सोन्या मनशे म्हाका पावना वीस प्रसादावरा गीत गावया B31.
प्रार्थूया. सर्वेस्वरांच्या मोगाळ बापा, या तुझ्या जेवणात वांटो घेवन तुझ्या सुखांत सासणांत आमकां वांटो मेळटलो म्हूण आमी गोरवाशान बोल्ल्या. आमच्या सर्वनाच्या जल्माची परब जितली लागीं लागीं पावता तितली व्हड व्हड जावची भोगती ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. बसूया. Levanche Curtin, Catandata, Sipo, Salvador Fernandez, San Juan Miguel Martino Fernandez, and Clarix Teresina Celestina Luis, also Tuan Carismados. Achoque Chena, Tuena Rosetta Pinto, Juan Antonio Gonzalo Pinto, and Belermina Veronica Pinto, Gama Pactavaro Nero, Indici. आयच्या दिसाची मांडवळांनी तयारी केल्या घेवन रोग आसो समुदाय तातूंत शाबासक्यांनी निमवास. आयज 11:30 वाजता लग्न संस्कार मेलरिक आनी मगनी हांचो. 3 वाजता लग्न संस्कार एन्सल प्रवास आनी झेनिया फेर्नांडीस हांचो. साली 5 वाजता मेस इंग्लिशी. आमी जायती तयारी करता नाताला भायली तयारी जाता पूण भितरली तयारी करूंक पावना. आनी भितरली तयारी म्हटल्यार आमचें बरें खूबसार करूंक. म्हणून आमी म्हणटा जायते फावट पाद्री मेळोंक ना. त्या दिसांनी पाद्री सोदूंक गेल्यार पाद्रीच मेळना. देखून आयज आयतारा पाद्री येतले सांजे खूबसार आसतली. 20 आनी 11 इंग्लीश 7 ते 8. तर कोणाक खूबसार जावंक जाय ताणें येवचें आनी आपली भितरली काळजा मनाची तयारी करची. नातालाची परबे जेजूक तुमच्या काळजांत चड दिवं. भितर कोणा भितर काळजांत. 20 तारखेर सोमाराचे सकाळीं 20:30 आनी 3:30 वाजता लग्न संस्कार एडमियन आलियस एडविन आनी फेलिना रोसारियो हांचो. मंगळारा दीस मीस सकाळीं जातली. बदलून केल्ली आसा कित्याक सांजे मागीर भुरग्यांक प्रोग्राम आसा. क्रिसमस ट्री सगळ्यांक भुरग्यांकूच न्हय भुरग्यांक तरणाट्यांक वाडलेल्यांक सगळ्यांक. तर नातालाची कुशालकाय म्हटल्यार आमी न्हयच कार्यावळी करूं पूण भावपणांत वाडोवंक जाय जिवंक जाय. फेलोशीप त्याच खातीर तोकल्यांनी येवचें म्हूण मागता. घरा रावचें न्हय. तुमचीं भुरगीं हांगा येता आनी घरा रावता तशें जावचें न्हय. सगळ्यांनी येवचें वांटो घेवंक भाग घेवंक. आमचे तरणाटी क्रिसमस ट्री आनी कांय गेमी करतल्या एकामेका मदें हे भाशेन फेलोशीप जावं तर हें गरजेचें. आमचे मदें मोग भावपण वाडोवंक जाय. तर हो जातलो प्रोग्राम सांजे 4 वाजता. आमचे पॅरिश यूथ हो प्रोग्राम आनी त्याच कॉर्डिनेटर आसा ते हेल्प करतले आनी हे भाशेन हो प्रोग्राम जातलो. 22 तारखेर बुधवारा दीस मीस सकाळीं 7:30. शुक्रारा दीस पातेवर मागणी आसचें ना 7:30 मीस. आनी 26 रातची 11 वाजता सुरू जातली मिडनायट सर्वीस 11 वाजता. मागीर क्रिसमसाच्या सकाळीं मीस 8 वरांचेर बागेवर आतुरीचो समुदाय मांडवळ करून. मागीर येता तो आयतार पवित्र कुटुंबाची परब. सकाळीं मीस 8 वरांचेर मांडवळ करून फातिमा सायबिणीचो समुदाय. 3:30 वाजता लग्न संस्कार सिपो आनी तुवेलांचो. सांजे 5 वाजता मीस इंग्लिशी.
आमच्या नोवेनाच्या दिसांनी साल्वी आसता तर तातूंत भुरग्यांपणांत भाग घेवंक जाय आनी घेवंक सोदता त्या भुरग्यांनी 20 तारखेर डेझर्टाचेर सांजे 6 वाजता ताका हाडची वो धाडची साल्वेची तयारी करपाक. आयज कोंबड्यो सांडले आनी सगळी कलेक्शन ह्या वावरा खातीर वता. आमच्या भारतांत बाबाट पोरगोट जावन जायते तरेचे सुवातेर आनी जायते रिलिजियस आसा तांचेय सगळे आदार दिवपाक आमचे CBCI बिशप्स कॉन्फरन्स इंडियेचें वावुरता. त्या खातीर हो आयतार भितर विसव केल्लो आसा. उबी रावया. Sobiesko Dumcze Sobiasu Sol Pomila Deu Wa Anipun Anipomitra Mo Dumcze Ablo Ashirwad Galu Wotsonia Kristaje Shanti आणि मोठा जीव तो करता.